फॉर्मिलिनाचे नुस्त्याच्या भयान भानगड नाका म्हूण येता वता तो हालीं अस्सल गांवठी नुस्तें सोदता। कोण गरयता, कोण मानशेन गर्दी करता, उरिल्ले दर्यावेळांनी रापणीच्या नुस्त्याक भोंवतात। बोळात शिवोलकारांनी शिवोले पुला सकयल नुस्तें गरोवपाची सर्त दवरिल्ली। मंत्री आमदार विनोद पालयेकार मुखेल सोयरो। विद्यावर्धिनी आर्ट एंड स्पोर्ट्स क्लब आणि विद्यावर्धिनी प्रायमरी स्कूल सुये पेडणे आयोजित फिशिंग कॉम्पिटिशनाक आयज पयले वर्स आमचें आणि असो एक समज येयलो की एक वेगळी तरेची एक्टिविटी करपाची ह्या क्लबा मार्फत ह्या स्कुला मार्फत। हो प्रपोजल पेरंट्सां कडेन घातकीर पेरंट्सान सगळ्यान पयलीं म्हटलें की हो कॉम्पिटिशन करुया आणि शिवोलेन ही आयज फिशिंग कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा। 50च्यान वयर पार्टिसिपंट हांगा रजिस्टर्ड जाल्ले आसा। ह्या कॉम्पिटिशनाक पयले प्रायज 5000, दुसरे प्रायज 2000 प्लस ट्रॉफीज आसा। कारण फिशिंग हे गोंयचे एक टायप ऑफ स्कील एक्टिविटी। सो जेन्ना फिशिंग करता फिशिंगान खूब भशेचे मेंटल पेशंस आसपाक जाय आपल्या मनशा कडेन। कार्यक्रम पयलेच फावटी आयोजीत केल्लो आसा आणि म्हाका दिसता की आमची मेसेज चड पर्यंत पावूंक ना, ह्या कारणान थोडी उपस्थिती कमी आसा। तरी आमी भरपूर खूश आसा की ह्या एरियेक इतके लोक खूब जाले। सगळ्यांक भरपूर नुस्तें मेळचें म्हणून एक मच्छीमारी मंत्री ह्या नात्यान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि फुडले सर्तीन हेज्या पेक्षा मोठ्या संख्येन स्पर्धक हजर आसतले आणि हेज्या पेक्षा प्रायजूय वाडोवन आसतले, जेणे करून अनेक स्पर्धक येतले। आणि आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। मडगांव हॉस्पिसियोंतल्या डायलिसीस युनिटाच्या गोंधळाचेर मंत्री विजय सरदेसायान लक्ष घालचें म्हूण दोतोर व्यंकटेश हेगडे मागता। आणि तेन्ना ह्या सगळे पेशंटांनी तो घेराव घालो आनी ताणें सांगलें की आमकां दुसरे कडेन वचपा नाका, आमकां हांगाच जाय, आमकां होच दोतोर जाय। तेन्ना कितें तरी करात। आणि हे हो प्रश्न कोर्टांत चलता, कोर्टाचेर म्हजो कांय आक्षेप ना, कोर्टांत चलता तशें चलुनी। पूण कांय गोश्टी कोर्टा भायर जर ताजेर जर कितें जर विचार केलो आनी ताजेर जर सोल्युशन काडलें जाल्यार बरें। लोकांक जी चिंता आसा ह्या डायलिसीस युनिटा बद्दल आनी पेशंटांची चिंता आसा की हे डायलिसीस आमकां आज मेळचें ना। हेल्थ मिनिस्टरान तांकां सांगलें की तुमी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचा। प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आपण तुमची वेवस्था केल्या तरी आसतना ते वचपाक थंय तयार ना। 35 सुमार पेशंट आसात, ते 35 पेशंटाच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा। तर ताजेर कितें तरी उपाय विजय बाबान काडचो अशी म्हजी मागणी। ठाणे सत्तरी एका बेकायदेशीर गाड्याचेर जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वेल्यान मामलेदार कचेरीन कारवाई केली। आणि एक मुद्दो त्याचा म्हटल्यार विचारले ताका तू तुझे बांधकाम स्वतः मारता। आमी ताका लेटर बीन केले आणि आमी 1-2 महिने रावली ताका आणि तरी ताणें आपले बांधकाम पाडूंक ना। मागीर आमकां तेजेर ताबडतोब एक्शन घेतली। कित्याक लागून की ही बायलां जी आसात 2 कंप्लेंट दिल्या आनी ती बायलांनी आमकां येवन टॉर्चर करपाक लागली। तुमी कितें करतात, कितें चल्ला तुमचे पंचायती, अजून कितेंच एक्शन घेना, आमी आनी फुडें वयतली अशी बीन आमकां ती सांगपाक लागली। मागीर आमकां कितें तरी निर्णय घेवचोच पडलो न्ही। Order received from this Deputy Director Bicholu to go and handle law and order situation. I'm here for law and order. If you need any details of demolition, why it has been carried out and reasons, or you can contact that secretary because it is done through Panchayat and through BDO. We have only limited role as far as कधीतले कितें पंचायतीक कळोवंक ना म्हटल्या पर्यंत ते म्हणून आमी सांगला न्हू तुमी मोडूंक शकता म्हणून, कितें पंचायतीन निर्णय घेता तो सारको आसतलो अशें म्हाका दिसलें। हे पंचायतीन हें काडूंक ना, म्हणजे फुकता म्हणून ते तितले गुणे लायले आनी माती मारून घेतली। युथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पणजे विभागान ठाणे सत्तरी मॉन्सून ट्रेकिंग दवरिल्ले। सत्तरीचे निसर्ग हो युथ हॉस्टेलाच्या माध्यमांतल्यान आयज भारतभर पावता। भारत देशांतले सगळे कानाकोपऱ्यांतल्यान 120 पार्टिसिपंट हांगा आयल्या आनी सत्तरीच्या निसर्गाचो मनसोक्त आनंद घेवपाक आयच्यान ते चालू करतले। 4 दीस चलपी प्रोग्राम
हो 70तले 4 वेगळे वेगळे धबधबे तांकां दाखयतलो. आमचो वेस्टर्न घाटाचो निसर्ग म्हादय अभयारण्याचो एक भाग ते सगळे पळयतले. आनी म्हाका दिसता हांवें एक नॅशनल इंटिग्रेशन जाताच वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले लोक येवन, वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे सगळे लोक येवन. पूण एक मेन म्हणजे आमचे गोंयचे नांवूय जागतीक स्तरार पावता. हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया गेली 4 वर्सां हो प्रोग्राम चलयता हांगा ठाणे डोंगुर्ली गांवांत. मनसून ट्रेकिंग एक्सपिडिशन. पावसान गोंय जितलें सुंदर आसता तितलें आनी खंयच्याच वर्सा भितरल्या म्हयन्यांत नासता. सो पावसान ट्युरिस्टांक गोंय दाखोवप आनी स्पेशली जस्ट ट्युरिस्टूच न्हय तर निसर्ग प्रेमी जे ट्रेकिंग करूंक सोदतात आनी निसर्गाचो बऱ्यापैकी आनंद घेवंक सोदतात असल्या लोकांक पावसान गोंय दाखोवप हो आमचो हाजे फाटलो उद्दिश्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता पळोवया कांय कमर्शियल खबरो. फातोर्डा डॉन बॉस्को इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी प्रोजेक्ट एक्सपो दवरिल्लो. राज्यपाल मृदुला सिन्हान एक्सपोचे उक्तावण केलें. Students of Don Bosco College of Engineering and other engineering colleges of Goa and Karwar. 21 mini technical projects and 12 science projects will also be displayed by our students of Don Bosco College of Engineering. ये शब्द ही मुझे बहुत सुंदर लगा. ये क्षितिज नाम क्यों दिया गया है इस कार्यक्रम का? मतलब ये क्षितिज का एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बांधने की शक्ति है उसमें. वहां तक जाने की कोई कल्पना कर सकता है? सब कुछ उसके अंदर है, सब होलिस्टिक है. तो ये बहुत सोच समझ के मैं समझती हूँ ये कार्यक्रम को 4 वर्ष पूर्व क्षितिज नाम दिया गया होगा. शेखर सेनाचे कबीर संगीत एकपात्री नाटिका कला अकादमीन जाली. लोकांचो ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बाजार में सबकी मांगे है ना काहू से दोस्ती. कि आज उनका जो यहाँ परफॉर्मेंस होगा वो यहाँ उपस्थित सबों के हृदय में वह कार्यक्रम रच बस जाएगा. और मैं सोचती हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोग निर्णय लेंगे कि यह कार्यक्रम तो हम और दूसरी बार भी कराएंगे, तुलसी का भी कराएंगे, विवेकानंद भी कराएंगे. ऐसा आपके मन में भाव जगेगा, ये मेरा विश्वास है. आप सबको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई. डिफरंट स्ट्रोक ऑफ कलर्स राष्ट्रीय पावण्यावेले पेंटिंग एक्झिबिशन वास्को रवींद्र भवनान दवरिल्ले. More than 30 member artists are participated in this exhibition. Nearly 70 paintings are displayed here. This is national level group painting exhibition. Artists are participating from Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa and Karnataka, etc. And this was inaugurated by yesterday by Sri Sanjay Satyadekarji, Chairman Ravindra Bhavan Vasco. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.